जाल्यार ह्या 15 वर्सांक तुमकां हांव विचारता 15 वर्सांक हे रेजिमेंटान गोंयचे आपल्या लोकांचे गांवचे इश्यू अंडरस्टँड करपाक वाड्याचेर नाजाल्यार गांवांत कितले मिटिंग्स कंडक्ट केला, कितले मिटिंग्स त्यांनी कंडक्ट केला. तुमकां सांगला ह्या दिसा तुमी येया, तुमचे प्रॉब्लेम्स म्हणा, तेजेर इश्यूज आमी कितें अंडरस्टँड करया, तेजेर सोल्युशन काडया आनी सोल्युशन काडल्या उपरांत हांव तुमच्या कडेन येतलो आनी तुमकां सांगतलो हें सोल्युशन जालां म्हणून. कितले फावट केला तेणी इन लास्ट 15 years. 15 years into 12 months into 365 days. Imagine. तेकाणी काम काय ना. He is an MLA. He is paid for that. तेका कामूच ते लोकांकडे वचपाचे, लोकांचे इश्यूज अंडरस्टँड करपाचे, लोकांचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करपाचे, तेजेर सोल्युशन काडपाचे. आनी आमदाराचे दुसरें काम ना. आमदाराचे काम इतलेंच. तेका लागून 1.5 लाख रुपया आमी दिता. आमचे प्रॉब्लेम बाबा आयक आनी व्हरोन असेंब्लीन मांड, नाजाल्यार ते गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स म्हणा, ब्युरोक्रेट्स आसा तेच्या कडेन वचून मांड. म्हणून तेका आमी पेट्रोल दिता अनलिमिटेड. तुका तुजें पेट्रोल कमी पडपाक जायना, तुका सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आपले गांव भोंवपाक तुका मेळपाक जाय म्हणून तुका 15 years पोसतालें काम. 15 years. पूण लोकांचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करपाक तेच्या कडेन टायम ना. पूण जितली नौटंकी करपाक जाय, जितले फोटोऑप्स करपाक जाय, जितलो शो ऑफ करपाक जाय, तितलो शो ऑफ तो करता. आमदाराचे काम कोणाच्या बर्थडेक वचपाचें न्हू, आमदाराचे काम कोणाच्या काजाराक वचपाचें न्हू, आमदाराचे काम इनॉग्रेशन करपाचें न्हू, आमदाराचे काम कोणाच्या मरणाक वचपाचें न्हू. दॅट इज एडिशनल. तो वयता कितें ना दॅट डजंट मॅटर. पूण आमदाराचें काम लोकांकडे वचून लोकांचे इश्यू अंडरस्टँड करपाचे, लोकांचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करपाचे, आपलो गांव राखपाचो, लोकांचे एम्पॉवरमेंट करपाचे. आनी मायग्रंट जर कोण इल्लीगल करता जाल्यार ते स्टॉप करपाचें काम आमदाराचें आसा. पूण हितून एक तरी करता तुमचो आमदार. आनी आमी तेका निवडून हाडटा, परते परते वोट करता. वॉट इज दॅट? आय डोंट नो. फक्त भाशणां आयकून आमी वोट करता, फक्त भाशणां आयकून. ही इज ऑलवेज विथ बीजेपी. ही इज ऑलवेज विथ बीजेपी. जर तो बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसलो जाल्यार तेजेर कितले केसी घातल्यार जावपाचे बीजेपी. एक तरी केस आसा तेजेर. आनी म्हाजे एज अ इंडिविज्युअल म्हाजेर 100 केसी आहा. हांव अजून MLA जावना, कोणूच ना, पंच ना, सरपंच ना, कोणूच ना. म्हाजेर 100 केसी आहा. तडीपार पासून केस आसा म्हणल्यार नॉर्थाच्यान म्हाका एक्सटेंडमेंट करून साऊथ गोवा रावचो पडटलो. जर कोणाचें घर खाली आसा जाल्यार खाली दवरा. ओके, हांव साऊथ. पूण इमॅजीन एक आमदार 15 वर्सां ऑपोजिशन आसा, अगेन्स्ट आसा सरकाराच्या 10 वर्सां जरी ह्या, पूण तेजेर एक पासून केस जायना, एक पासून तेजे स्कॅम भायर येना. कित्याक हे सगळे मेळोन आसा आनी सगळे मेळोन चलता. सो काँग्रेस, जो मनीस काँग्रेसीक लॉयल जावपाक शकना, जो काँग्रेसचो प्रेस कॉन्फरन्साक काँग्रेसच्या बॅनराचेर बसना, काँग्रेसचो बॅनर लायना, तो लोकांचो कितें जातलो? जो आपल्या पार्टेचो जायना तो लोकांचो केन्नाच जावपाक शकना. ज्या पार्टीन तेका नाव दिला, ज्या पार्टीन तेका सॅलरी दिला, ज्या पॉलिटिकल पार्टीन तेका आयडेंटिटी दिला, तेच पॉलिटिकल पार्टीक वायट मानिना, त्या पार्टीक तो लॉयल ना. सो इमॅजीन तो जर त्या पार्टीक लॉयल ना, लोकांकूय केन्नाच लॉयल आसचो ना. फाल्यां जर आमचो आर्चीचो भुरगो जर आर्चीक लॉयल ना जाल्यार तो तुमकांय लॉयल नासतलो. व्हेरी सिंपल. पूण तो MLA कोणाकूच लॉयल ना. तो फक्त तेची लॉयल्टी आसा ती आपल्या पावराक लागून, आपल्या सत्तेक लागून. आनी मॅक्सिमम लॉयल्टी पयलीं पर्रीकाराक आसली, आतां प्रमोद सावंताक आसा आनी मायकल लोबोक.